हे सगळे एम्प्लॉई आयल्या कोणाचे ह्या डिपार्टमेंटाचे. सो एम्प्लॉई आतां ऑन ड्युटी आहा आनी तांकां तुमी काडून उडोवन सस्पेंड केल्या ना, ताका तुजे स्वताच्या ऑफिसान वचपाकूय एंट्री ना. अरे फाल्यां तुका समज वचून आमी हेडक्वॉर्टर हाडायले, तूं आतां पुलीस मरे PSI मरे तूं, तर तुका फाल्यां ती भितर एंट्री ना. तुगेल्या ओन स्वताच्या ऑफिसान 5 खंयच्या ऑफिसांतल्यान व्हरता तूच सांग. सगळ्या ऑफिसांतल्यान एक एक आयल्या, तांचेच एम्प्लॉई कितें. अरे बाबा तुगेले सगळे कलीग आयल्या ना. तो पळयता आसतलो पळय वयर. आमी कितें मस्ती करूं येवना हांगा. आतां पयलीं तुम्ही काम केलं जाल्यार आमकां कितें येवचें पडटलें. तुम्ही आसतले पूण एवरी टायम हांगा आयले की ना तुमी ताबो घेतला तुमकां बीन कॉन्ट्रॅक्टर बेस्ट पुलीस पणजे पुलीस स्टेशन कितें जालें की आपूण येता मुखार. पणजे पुलीसचें हें एक काम पडलां. आयकपाक कोण ना थंय, तुम्ही कोणाक मेळटा आयजच कित्याक हाडयता पयलीं. हाज्या पयलीं तुमकां हाडयताले, हाज्या पयलीं तुमी गेल्या मात कित्याक हाडयले तर ते वता मरे. PI साहेब तुमकां केन्ना मेसेज मेळ्ळी येतले म्हणून ते अशें. फ्रेंड फोन मारला तुम्ही येता हिंगा आमकां सांगना म्हणटा दुसरो कडेन कळटा मरे. स्वताच्या ऑफिसान वचपाकूच मेळना म्हणल्यार कितें परिस्थिती येयल्या पळय आमच्या गोंयकाराची आमचे प्रश्न मांडटलो डिपार्टमेंटान जाल्यार पळय ताका कारणय खबर ना. तुम्ही जेन्ना हाडयता पळय ते तुमकां कारणय खबर आसपाक जाय. कारण सांगता कितें हाडयता. 112 भुरगे गेली 12 वर्सां जाली कॉन्ट्रॅक्टाचें काम करता. तुमच्या घरा कडली बिलां दिता ते डेली येवन. कोणाक सोरोप जालें, कोणाक कुत्रे चावले विचार कसलेच बेनिफीट ना. सोशल वेलफेअर बेनिफीट ना, प्रॉव्हिडंट फंड ना, इन्शुरन्स कांयच ना. म्हणजे एका सायडीक तुमी सुद्धा गव्हर्नमेंट सर्वंट पण तुमकां रेग्युलर पे सगळ्यांक मेळटा. तशेंच ते आमचे गोंयकार भाव तांची फॅमिली हो स्लीप जावन पडला, ताका चपला कसली अशी परिस्थिती आमच्या डिपार्टमेंटान जावन पडल्या. पण आयज जर आमी विचारपाक वता जाल्यार तुमकां हाडून दवरल्या. आनी हे डिपार्टमेंटाचे गोंयच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान हेच चल्लां. आजली ना तो अशी गेट कशी बंद करपाक शकता आमी. खंयच्या कायद्या अंडर मातशें सांगले अशी गेट बीट बंद करप ना कायदो बीन काडला. ही गेट मेसेज पाचच जाण हाडच्या पोलिसांचे सोयरी सुद्धा लायव्ह पळोवन बेजार जातली बाबडे. आमच्या न्यायाक म्हणटले वता आनी हे हाडायचे प्रॉब्लेम रे. आम्ही कामाक बाकीचे 5 जण प्रत्येकाची स्वतःची म्हणणे असतले. 5 जण कशी जाऊन जावपाक शकतात दुसरीकडे. ना सर प्रत्येकाचे आसा, प्रत्येकाचे आसा सर.
अरे आम्ही एका विषय एम्प्लॉई किती केला तर तुम्ही आता एम्प्लॉई आम्ही किती बोलतो म्हणजे त्यांना तुमचे विश्वास झाला पोलिसाचे त्याला सांग ट्रस्ट मी काय जाऊ ना होईल कोण काय करणार आहे? हे भुरगे अजूनही 20 ते 24,000 होत त्यांना पगार मेळटा अजूनही कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस त्यांना रेग्युलर काइंड ऑफ नेचर जॉब करचो पडटा थोड्यांक बीएलओ म्हणून ड्युटी घातल्या बीएलओ तुमकां खबर आसा ऑफिसांनी घेना सारखे त्यांना बसपाकूय दिना त्यांना काय सोर्सीस ना त्यांना सोशल वेलफेअर बेनिफिट ना अरे आमचे गोयचे भुरगे ते एका आशेन येयलेले की एक ना एक दीस आमी हांगा कन्फर्म जातले म्हणून एक गव्हर्नमेंटान ही थट्टा केलेली आसा त्यांची आता वय जावन पडला आणि हे स्मार्ट मिटर हाडटाना ह्या भुरग्यांक फाल्यां घरा बसयतले मागीर अनएम्प्लॉयड रेट आमी वाडयता म्हणटा पळय गोंय सरकारान आमच्या अनएम्प्लॉयड चड आसा म्हणटा पळय गोंयांत ते ह्या कारणां खातीर तांकां एक्सप्लॉयड केल्या पळय गेली 12 वर्सां आमी तांकां रेग्युलरायज करपा खातीर आयज येयल्या आनी त्या चीफ इंजिनियर सांगपाक येयल्या की आनी पुरो तुजी एक्सटेन्शन तांकां आतां 12 वर्सां तेंच्यांनी काम केलां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ताका मेळून कितें सांगता आमी एक्सप्लेन करता आनी ताका कायद्याची भाशा कळना ताका कायद्याची जजमेंटूच घेवन येयले आमी आतां अशें जर स्वताचे कामगार जर डिपार्टमेंटान वचपाक आडयता पुलीस जाल्यार कोणाच्या विश्वासार रावचे ते तुमीच सांगा आता ते गोंय सरकार कोणा खातीर काम करता तो पुलिसांक हाडून दवरता हांकां धाडनाका म्हणटा म्हणजे एक तर ह्या डिपार्टमेंटाक पुलिसांचेर विश्वास ना म्हणून तो हांगा हाडयता आनी 5 जाणांक चल म्हणटा अरे 5 जाण कितें ते जेवण ते दवर दवरला 12 वर्सां काम करता मरे थोड्यांची पळय परिस्थिती कितें जाली तो बाबडो पळय मीटर रिडर चेक करपाक गेलो तो पांय स्लीप जावन पडलो ताका कसली इन्शुरन्स ना बेनिफीट ना म्हणजे आमच्या गोंयच्या कामगारांनी अशेंच मरचे हे चलोवंक दिवचे ना आमी हे स्टॉप करचे पडटले गोंयचे भुरगे जे तुमी कॉन्ट्रॅक्टर दवरून दवरून तांकां पिळटा पळय इट्स टायम टू स्टॉप सच कायंड ऑफ प्रॅक्टिसीस इनफ इज इनफ अमित बाब तुम्ही कितें म्हणटा तुम्ही कितें मेळटा मरे चिफाक मेळटा ताणें एक्सप्लेन केला आमी कितें आयल्या ते ताका मेळटा आनी वी वील ब्रीफ यू पूण तुमी आतां ही परिस्थिती आज पयली 12 वर्सां तांणी पावस गीम कसलेच वेदर पळयनासतना प्रामाणीकपणे 12 वर्सां काम केलें कोविडान सुद्धा जेन्ना फूल लॉकडावन आशिल्ले तेन्ना तांणी काम केलां आनी आज स्वता तांच्याच ऑफिसान तांच्या चिफाक मेळपाक तांकां हाडयता हो कसलो न्याय सो म्हाका दिसता पयलीं ताका मेळया ना तो कितें म्हणटा सदां आपूण लायव्ह पयले आनी तुवें आपल्याक धुलो सो तें नाका तूं जर लायव्ह पळयता मातशें रिक्वेस्ट करता तांकां सोड भितर ते तुजेच स्टाफ 12 वर्सां जालीं तुज्या डिपार्टमेंटान ते काम करता तांचे कितें प्रश्न आहा ते आयक बरे भशेन डिस्कस करया आनी या आय थिंक चिफाक मेळून वी वील एक्सप्लेन यू प्रॉपरली ओके एक बायल रावला फाटल्यान ताका वचून दी भितर ताका रावला ती कामाक वयता ती वयर मागीर ते कामगार न्ही तर ना 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 ते पर्सनल कामाक वयता ती वयर आमी आमी अडवणार ताका आम्ही कोणी हाडना तिका म्हाका म्हणजे सोलाराचे काम आसा वयर तुम्ही पुलिसाक सांगचे पडटले आमी हाडूना आमकां प्लीज हॅलो जाताले आमकांय सोड म्हणून पयले लायव्ह लायव्ह पयले भिता जाल्यार पयलीं देवा मरे सकल एक्स्ट्रीम जाय सर कित्याक रावता फाटी चला मरा मातशें फाटी मरे अरे झुकल नका बसतले सायलेंट सायलेंट पुलीस आते चड पुलीस जर तू आमचा यू लवर्स
म्हणून तू आमच्याकडे पडतो त्याची मला माहित करता चहा जाय कॉफी वी आर एव्हरीथिंग कॅन्टीनान दिता जरी म्हणतो आमकां चहा दिवना बाबूवर फाटो बसे तरी अमित पाटकराक लव करच्या परस या कामगारांकूच करा आणि फिक्स करा कामगारांक फिक्स करा पुरा तुमचं लव कामगारांकडे पावतलो कामगाराचो प्रॉब्लेम झालेस तुमच्या पाच सहा जण येतात विल टेक फाटी सर कोण रे मोबाईल घालतो प्रेस कॉन्फरन्स एकट्याकूच नाही सर तसे जायना एकटो शेअर करता दुसरे घेतले चल चल देखो देखो रे अरे आमका किती सोडणार आहे अरे त्याची सोड मरा त्याची चप्पल चल भाऊ भाऊ चल अरे मी काम कर ना अरे आणि बोलला मारे आमचं सोडा थोडं तर उगी राहा त्यांना इम्पॉर्टन्स देऊया नका ए गगंडा खा प्रणय प्रणय त्याका झगडून या त्याका विचारून या आम्ही उलयना कोण उलयना खा त्यांना कळपा जाय दोघांक कशें जातले दोग जाण उठचे ना आम्ही येता आम्ही सगळे येता आम्ही पडटा सर आमकां काढून येऊन ब्रेक करून किती रे डिस्कशन Thank you.
अरे अंदर बातमी खोला तो आम्ही 15 दिसतात 15 जण आहोत 15 असतले ना ते माहिती आम्ही 15 ना ते तुमका मेस दिले तर 15 जण असतात रे 15 जण ए शुअर मारे माय हाडला ना रे माय आता गेट पळय बिर्या भरती का तिका लावून आता सोलर करा ते का वाटते हा किती म्हणता अरे बरं क्या भी लाइव रेडी करा होता सांग 15 चला काय मीडिया बनना म्हटलं की फोटिंग पडायचं म्हणते मीडिया फेस करपाक सोडना सारखे मरे तुम्ही सांगतो 3 जण वर म्हणता किती करूया मग तू म्हणता मीडिया नाका फक्त तुमचा इश्यू सांगा किती इश्यू सांग किती पळतो तुमचा फेस टू फेस मग तुम्ही कित्याक मेळपाक गेला आता कितें इश्यू केला तुम्ही हुंचे आता तुम्ही हुंचे ओके कितें तू घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी त्यांची घेता सांग नाही यो मुखार यो ना चला म्हणलं कितें अरे विषय 12 वर्सां जाली तांकां रेग्युलरायज करू ना आणि ते मीडिया पॉलिटिसायज करनाका इश्यू कोणी तुमच्या नाही रे, राव. ते आता तो सांगता 3 मिडियाक धाड तू घेता मरे बाकीच्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तू एकटो यो आमचे बरोबर आणि तांकां तू फीड दी ओके आल्या ताका व्हरता आमी तर ना आमकां सगळे वयतालो वांगडा सगळे आमकां तरी तर तुमकां मीडिया नाका म्हणटा न्ही हो इश्यू बेस्ट पॉलिटिसायज करनाका 12 वर्सां ते सगळे आमदाराकडे गेले मुख्यमंत्र्याकडे गेले चीफ इंजिनियराकडे 4 फावटी गेले तुम्ही घेतला विषय आणि आता तो मेळपाक रेडी ना विदाउट मीडिया तुम्ही सांगता चला म्हणून हे कितें क्लोज डोरा फाटल्यान कित्याक रे जावनी मरे ओपन सगळें कित्याक गोंयकारांक कळुनी की हे सरकार कशें वडयता ते भुरगो बाबडो आशेन जॉब मेळटलो म्हणून तो त्या टायमाचेर सायन करता पूण कशें गोंयकारांक फटयता हे एक्सपोज जावपाक जाय 12 वर्सां जाली ते आपल्या आता हक्काक झगडटा मरे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहा पण तो सांगता मिडिया नाका म्हणून कितें मिडिया नाका हांगा कितें मी तुवें सांगले न्ही रे वचून उलया म्हणून मिडिया नाका म्हणून तुका प्रश्न केलो रिकॉर्डिंग करा मागीर तू यो रिकॉर्डिंग कर आनी ती तांकां सांग आमकां प्रॉब्लेम ना ते मागीर मोबाईल उतर घेनाका म्हणून सांगायला नका ना हे बरें वयर वतका मोबाईल काढून घेतले ते
त्यांच्या बरोबर राहा मरे तुम्ही त्यांना गरज आहे तुमची आज तुका म्हणणार आहे अरे थोडे म्हणपाला कितें की चला मीडिया कित्याक जाय म्हणून तेका तुका म्हणून आहे आता त्या हाडीन फोन उलयलो रे तुझे फोन उलयला पूण आज तांकां बाबडे तांची समस्या मांडपाक पोलीस आडायतात ते परत डिपार्टमेंटान एकदा तुका आयक सांगता त्याका दाखय यो पळय यो फुडें दाखय हेजी पळय बाय आता हे कितें हे मातशें घाला कितें जालें त्या आयडीचे मिडिया गेम सांगता जंक्शन की मोटेर उलय लायटीसून येतालो हांव पळय तेन्ना स्लीप जावन पडलो कामाक गेलो तेतून पावसान कितें ग्रीवियन्स आसा तुका ताका लीव ना मेडिकल रिएम्बर्समेंट ना ताका रेग्युलर कर जाल्यार ते रेग्युलरायज केलेले तांकां जाल्यार ताका लीव मेवतली आनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट मेवतली आतां ते कांयच फेसिलिटी मेळना तांकां हेट इज ऑल्सो आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे जेन्ना तांकां रिक्रूट केला पळय त्यांच्या उपरांत परत एडव्हर्टिजमेंट दिवन दुसऱ्यांक रिक्रूट केला पण हांकां कन्फर्म करूंक ना तो सांग म्हणटा तुम्ही सगळे लायव ते शूज दाखय मरे आता आमचा साहेब आहे तू तरी न्याय दी बाबा तो लाईव्ह पळोवन आयलो सॉल्व कर प्रॉब्लेम पळय आयलो तो काशिनाथ आयलो बरे भशेन 100 लोक घातले मग 10 अग्री जाले 10 वाजता आता विषय आता फक्त मीडिया तो सांगता 4 जाणांक धाड ते आसा 10 जाण म्हणटा का तूच उलय आणि सॉर्ट आउट कर जाल्यार कितें करता तू माझी हितून घालता मरे आमकां एक भिता ते भिता मिडियाकूय भितात त्या बाबडे येवन आपल्या रिकॉर्डिंग करून वतले म्हटला मरे कितें काय आयकान उठता म्हणजे ठीक जालें ना रे बाबा हाजे पयलीं गर्दी जावना अरे हाजे पयलीं कितले ते केला मॅजिस्ट्रेट तूच सांग मातशें तू मॅजिस्ट्रेट वाच तांकां सांग मीडिया मीडिया ऐकले मरे क्लियर आसा ती जाल्यार मीडिया घेतले कोण करतलो तुम्ही डिप्यूट कर तो सिलेक्ट कर तुमची कोण मीडिया आल्या काढा आम्ही कोण मिडिया ताणी बाबड्याने आयला तुम्ही तुमचे सिलेक्ट अरे करा ते धाडा बाबडे इश्यू कव्हर करता तुम्ही सांगता 4 जण धडा ती तुम्हीच काढा मरे आम्ही रेडी झाले दोन कमी मीडिया तू कॉम्पेन्सेट कर 4,000 ना कर का तुम्ही इश्यू सॉल्व नका तुझे गाडी घाला ना बाबा ओपनिंग जण एक्स्ट्रा मीडिया धाडलो किती प्रॉब्लेम जाता होय तुमचे सगळे ऐकले आम्ही तुम्ही आमचे ऐकना हरशी सरकार इव्हेंट करते तेन्ना मिडिया सगळीच आहे तेन्ना इव्हेंटा भाशणां दिता आसतना खंयची मिडिया लायव्ह आसा ते पयलीं पळयता आणि अशा प्रोटेस्टाक बाबा तांकां नाही दिवपा तेन्ना मिडिया नाका ते इव्हेंट टेंडर काढून देतात मागीर आता हेच भुरग्यांकडे शूज आनी कितें 2 लाख दिताले व्हडले इव्हेंट करताले आशिल्ले फाटी रे फाटी फाटी अरे फाटी रे अरे आणि फाटी रे फाटीचा आणि फाटी रे तरी असं तू मेळना पळय म्हणजे तांकां फाटी तरी हो मरे वय रे बाबा करूंक गरज ना आता फाटी हो मरे तरी ते तुजेर येयला फ्रेमीन हांव मागीर एम्प्लॉई जाल्यार सोडटा मागीर पळय आयज डिपार्टमेंटान वयतलो जाल्यार एम्प्लॉई ना तेन्ना सोडटात ते आणि ते स्वतःचे डिपार्टमेंटाचे कामगार आपण त्यांना घेणार भितर ही परिस्थिती करून सोडल्या ओ फाटी घे वर्ष फाटी घे तो पुरो ओ फाटी म्हणतो म्हणतो फाटी वर्ष तू एक म्हणजे फाटी तो झाले सांगले
अबे आता पळय वर काढ रे. करून येऊ दे बरं आपला आणि अरे ओय किती करता रे एम्प्लॉई सुद्धा मीडियाला जरा म्हटलं ना म्हणजे आम्ही 12 वर्ष देऊन थकले आज ऍटलीस्ट मीडियातून तरी त्यांचा हेल्पचा आधार असा आणि तुम्ही मीडियात त्यांना 102चे 10 जण येतात इथे तुमचे ऐकले मग आता चालूच असते टाका टाका गोळा सरपायचं असं बरे पैसे जाते ते टंक दाखवता आता अरे चला रे आमच्या कोणत्या कसे शेअर करतात आज जर इलेक्ट्रिसिटीचा एक इव्हेंट असेल तर फोन करून आपण ही किती घेऊन नका मीडिया मामलेदारान सायन मारले आणि कोणत्याच्या मामलेदारान सायन मारले सेम जाता ना सगळ्यांची आयडेंटिटी डिफरंट किती तू त्यांच्याकडे तर आम्ही लोकांना तुम्ही आता मीडिया करा हे आमका यूज करून हे करता छत्री चौधरी तू किती मग तू तसं राम ते साईडला मोदी येऊन पडतो दोसर मागे बोल मध्ये आम्ही लोकांना आणि कोविडा वेळात सुद्धा सर्व्हिस दिल्या तुम्ही झाडायला की आम्ही यांना आम्ही मेमोरेंडम घेऊन घेतली सर तुम्ही केन्ना आयिल्ले सकाळी 7 चल आपल्याला इतकं लोक येतात तुमचं लोक बदलावू शकता कॅपॅसिटी 200 लोकांची आहे सर या आयडिया खाली झाला आता लोक सर बसपाक शकता आता या आशिनी गर्दी केली ही गर्दी केली पण रेल्वेची पुरी काही झाल्या मग इथल्याच धाड तिथल्याच धाड ही देवदर्शनात घेतल्यापासून देवाच्या दर्शनात 5-5 लाईनीन सोडतात अशा करतात की गव्हर्नमेंटाचो प्रोग्राम आसता न्ही प्रमोद सावंताक हे मातशें तुमी विचारा आतां मिडिया म्हणटी 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कसलो जर तर गव्हर्नमेंटाचो इव्हेंट आसा तुमकां ते फोन करून आपयता मरे
पण हांगा एक गोंयकारांचो जे एम्प्लॉई जे 12 वर्सां बाबडे त्रास काडटा तेंचो विशय जर तर ते उलोवपाक सोदताले मिडिया गेलो करना ही कसली डेमोक्रेसी सांग म्हाका. अरे कायदो सगळ्यांक सेम आसपाक न्ही. मुख्यमंत्री सगळे इव्हेंटांनी मिडियाक पयलीं आपयता आनी आज जेन्ना रियल इश्यू जेन्ना एक्सपोज जाता तेन्ना मिडियाक अलाव करना. हे प्रश्न मातसो तुमी मेळटा पळय न्ही तेन्ना ताका विचारा सर आमचे कडेन तूं अशें डिस्क्रिमिनेशन कित्याक करता मिडिया कडेन. तुका जाय तेन्ना तूं आमकां फोन करून आपयता आमी येता कवर करता. तुमी अशें ना किंवा गोंयच्या मिडियाक वालोर दिता बिकॉज आर अनबायस्ड. तुम्ही सगळ्यांक दिता प्रिफरन्स. तुम्ही पळया बाबा तुमचो प्रश्न तुम्ही मांडा. हा बरें हांगा बरें यो यो मुखार यो मातशें फाटल्यान या आता मातशें फाटीं तूं सामको तर तेकोन रावं नाका मातसो पयस राव. तूं आमकां तेकोन रावं नाका. तूं मातसो पयस राव हां. बेस्ट नंबर वन. अरे बाबा फाटीं घे म्हटलां मरे फुडें घातला मरे. अरे बाबा तसो थंय चल. अरे बाबा होय तसो राव मातसो चल. अरे बाबा होय होय रे बाबा होय तसो थंय चल. ओके सेटल करा मातशें. बाबा तूं फुडें ते अजूनही त्यांच्या सॅलरी तुम्ही थोडे बीएलओ म्हणून घातल्या. बीएलओ ड्युटी करता थोड्या बीएलओची ड्युटी करता त्यांना रेग्युलर पे मेळटा फक्त कंपल्सेशन त्यांचे बेनिफिट गव्हर्नमेंटाचे मेळटा. आणि हे बाबडे मीटर रिडर जे बीएलओ म्हणून आता त्यांना सामके डिस्क्रिमिनेट करून सोडला. त्यांना काही सोशल वेलफेअर बेनिफिट ना त्यांना प्रॉव्हिडंट फंड दिवना. गोष्टी तुम्ही बरयल्या. एक म्हटल्यार the meter readers have been working with the electricity department, they say, for more than 12 years, and their services has not been regularized. And secondly, this letter also mentioned about social welfare benefits like EPF, health insurance, leave benefits, and accidental policies. So, coming to the first point regarding regularization for the meter readers who have worked for more than 10 years, the government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So Sort of date. okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of an electricity department, will not able to tell you a timeline. But this process, but the process has already been initiated. It has reached a decent stage of approval, and very soon the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. The second part is basically about the social welfare. Now, the first one that you're talking about is the Employee Provident Fund, EPF. Now, with this regularization, this EPF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाल्यार गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान हेल्थ इन्शुरन्स अशें कांय नासता. आमकां कितेंय जाल्यार वी हॅव टू गो टू GMC, and that applies for all the staff. Job security we have already mentioned. All the government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years. Leave benefits. Let me tell you, the leave benefits presently are one leave every 15 days. म्हणजे महिन्यांच्यान 2 दीस वर्सांच्यान 24 CLs तांकां मेळटा प्लस 15 दिसाचे तांकां SLO मेळटा, which is almost equivalent to the present staff. आणि लास्ट जे टॉपिक हांगा आसा इट्स ऑफ एक्सिडेंशियल पॉलिसी.
Now, electricity department is the only department in Goa which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract metering. नाही आता फर्स्ट तुम्ही सांगले की हो पयलो मेमोरंडम हो पयलो न्ही हो तुमकां 28 फेब्रुवारी 2025 ऑलरेडी डिटेल्ड दिला So this नो सो दुसरे डिपार्टमेंटाचे तू उलयनाका दीज आर युअर एम्प्लॉईज Yes. सो लेट स्पीक ओनली अबाउट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट Yes. दुसरे तुवें आतां तांकां तेंचे PF तुमी कट करना हे आतां मिडियाक ऑल द एंटरप्रेनर्स हू आर देर इन गोवा अरे प्रत्येक मनशाक जो आज बारीक धंदो करता ताका गव्हर्नमेंट सांगता PF इज कंपल्सरी नाल्यार ताका ते परमिशनां दिना बट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईंगा तुम्ही PF कित्याक कट करना तांचे कित्याक PF तुम्ही भरना So बट this- तांणी रस्त्यार येतकीर तुम्ही PF भरतले व्हॉट अबाउट 12 इयर्स ऑफ सर्व्हिस त्यांचे सर्व्हिस केली तर प्रॉव्हिडंट फंड कोण भरतलो सगळे तुम्ही काढून गव्हर्नमेंट करनाका न्ही रेग्युलर एम्प्लॉईज ऑन ड्युटी कोणता तू सांगतो? हो, ex president of Goa Government Employees Association. The thing is, when a regular employee dies while in service, then his family members get the job. But in this case of these people who have been working for more than 12 years, they will not get any compensation. Yes. Such compensation. That is also a Yeah, reason. so that is the that Also a reason they have to be regularized. So that is the reason the government has taken this step of regularizing them. Once they get regularized, all these benefits that they were deprived of will be given to them. But now you are saying this is the first memorandum. But here गव्हर्नमेंटाक सांग आपले एम्प्लॉई निवड तांकां लागून आमकां मेमोरेंडम आयला वी विल सेंड ताजे प्रोसेस स्टार्ट केली वो memorandum जो आमकां दिल्लो म्हणटा that process is already started. मागीर 1.5 वर्स जाले इट इज टू द सगळ्यांक येता देड वर्स जाले डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंट मागीर हे पण ते फाटल्यान सांगता 1.5 वर्स पयलीं सांगिल्लें की करता म्हणून. आम्ही प्रोसेस स्टार्ट केला मॅडम सगळे डिपार्टमेंट प्रोसेस आता तू हाजे मातशें उत्तर दी पळय तुवें 233 घेतले 2014 तुम्ही ऑक्टोबर 2014 घेतले ताच्या उपरांत तुवें 30 घेतले 2015 56 घेतले 2016 20 घेतले 2016 79 घेतले ते 21 आणि 31 गेले 25 मरे पण तांकां तुवें कॉन्ट्रॅक्टर घेवपा आशिल्ले ते तूं रेग्युलर करता आमकां थंय दवरता आनी हांकां तूं ऑपॉर्च्युनिटी दिना हे एक्सप्लेन कर अरे कायदो सगळ्यांक सेम दवर न्ही ही तुझी 2021 ही ऑर्डर ऍडव्हर्टिजमेंट ही तुझी 2025 ऍडव्हर्टिजमेंट मग आमकां कित्याक कळना? हे 12 वर्सां बाबडे आता दुसरे तुवें तांकां BLO घातल्या मरे तूं BLO हा मरे आता तू तांकां BLO म्हणून तू काम करता तांकां बाबड्यांक मेळटा 22,000 आणि ताजे उपरांत जो दुसरो रेग्युलर स्टाफ आहा ताका मेळटा 70,000 हो पडलो न्याय सांग म्हाका तुजे ते लोक तूं झगड तांकां लागून तुका कितें सपोर्ट जाय आमी आहा पळय मंत्र्याक कितें हालोवपा जाय आमी हालोवया कोणाक घालोवपाची गरज ना. तूं डेडलायन दी आपूण ह्या म्हयन्यान करता एंड ऑफ ऑक्टोबर आमचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता एंड ऑफ ऑक्टोबर तुम्ही ऑक्टोबर I am repeating what I said. गव्हर्नमेंट म्हणनाका It is the government. Electricity department is a part of the government of Goa. There are certain decisions. तुम्ही जाणा and you know it very well. कि certain decisions have to be taken by the government and government is proactively taking that decision also. ती तू 27 तारखेपर्यंत रेग्युलराईज करता या साहेबांना टाइम बाउंड प्रशासन झाला पास करता तो मी आणि आता इलेक्शनात आणि कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आणि घेतले अंक फिक्स करताना आणि घेतले कॉन्ट्रॅक्ट आता सांगता पळय
फोटो वो निकाल के देगा, वो फोटो निकाल के देगा तेरे को। अरे असो रे वो निकाल के शूज तो सांगता की सेफ्टी शूज दिता म्हणून एक्सपोज झाले एक्सपोज झाले Okay. रस्त्यात भोवतात पळय तणांनी मीटर रिडर फाटल्यान फुडल्यान भोवतात Simply don't make unnecessary statements. Meter readers, see, we have something called line helpers. We have something called assistant line helpers, and we have called linemen directly working on the line. They are not given safety. So best of all, but they are given saddles. आमचा स्टाफ वर आहे सांगा आमकां सर्टिफिकेट लायनीर ना म्हणटा आमकां सर तुम्ही पीएफ ना आल्या परमिशन दिना कसले डिपार्टमेंट हाव गव्हर्नमेंट So say, you have asked me a question. I will find out. No, I'll find out. Not a time. The memorandum is given. This is the replied also. All the questions you might not have right. Memorandum can immediately. केन्ना दिलो मेमोरंडम This is related to regularization that is already started there. So अरे पण the same status I'm giving you now. जे हांव तुमकां orally सांगता ते हांव तुमकां करून आम्ही कोणाक ओके राव म्हणटा आम्ही कोणाक ओके राव म्हणटा लास्ट 3 मंथ्स उरले you should be thankful. We have initiated the process, Babu. How policy cannot actually only 2 months remaining. Department join as a contract employee. You all have served the department just like any other employee. सगळे तुम्ही हांगा बरयला. It is fully त्यांचे दोन महिने उरल्या अजय बाबड्याचो हो आता 54 जालो आशा पोवन आपण रेग्युलर जातलो आता तू गव्हर्नमेंट म्हणटा न्ही गव्हर्नमेंटाक हे वर्क ही ताका जजमेंट आनी एक वर्स आनी ते तुगेले प्रमोद सावंताक दी आनी ताका सांग की जग्गू वर्सीस युनियन हाच्या बेसिसाचेर कर मरे काड मरे ऑर्डर घे भले कॅबिनेट आनी कर न्ही काबार कोणा रावता तुमी सांग म्हाका देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट which is Jaggu versus Union of India डिसेंबर 2024 हो जजमेंट आसा या जजमेंटाच्या बेसिसाचेर प्रमोद सावंत कॅन कॉल अ कॅबिनेट टुडे अँड मेक देम रेग्युलर आता आज कोणाची गरज ना आता थोडे नाव घेना पूण हांच्याच डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी हांकां मिसगायड केले
2025 तांकां सांगलें तुम्ही हायकोर्टान वचा पिटिशन फायल करा हांकां लॉयरूय दिलो म्हणजे तुम्ही कितें फटयता हांकां अरे सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसतना वाय यू हॅव टू गो टू हायकोर्ट टेल मी हो कार्ड प्रमोद सावंताक दी ताका सांग ह्या बेसाचेर कॅबिनेट घे आनी तांकां रेग्युलरायज कर हाव डिफिकल्ट इट इज आम्ही येता तुज्या बरोबर आम्ही उलयता तुज्या बिहाफाचेर तू तुझे हे तुझे सगळे भुरगे आमचो एकूच रिक्वेस्ट ते 28 ऑक्टोबर 2026 तांचे रिन्युअल आसा म्हणल्यार एक्सटेन्शन ते आनी करनाका 27 तारखेक तांची तू ऑर्डर काड ना जाल्यार आमकां हांगा परत तू 27 तारखेक आपयतलो समज जर तू करना जाल्यार आमी सगळे ते 102 मरे 102 हांगाच बसतले रेग्युलर करणार टाइम बाउंड प्रोसेस म्हणटा पळय आता 3 महिने time दिलो. ना 3 महिने टाइम दिला पळय तांचो सॅलरी जी आसा पळय इक्वल वर्क इक्वल पे तांचो सॅलरी एक बार बी रेग्युलर फायनान्शियल मनी बेनिफिट दिया आता लेटेस्ट 31 पोस्ट केले आता येला लेटेस्ट उमादेवी वाद रेड विथ पण तांची रेंज अशी अरे उमादेवी किती झाला मध्ये अरे चल चल हा बाकुडा जाऊ तुमचं मेमोरंडम 28 ऑक्टोबर 2026 तुमचे सोपता ताका आम्ही 27 ऑक्टोबर 20 ऑक्टोबर मेरेन जर तांकां तू रेग्युलरायज करना आणि हे तांणी मागल्या त्या डिमांड जर पंधरा तारखेक चवथ मरे 5 दीस गणपती कितले दीस गणपती 5 दीस सो म्हणजे 20 सप्टेंबर मेरेन टाइम दिवया म्हणजे 5 दिसाचे गणपती पावया आणि जर न्ही रे चवथीक तांकां बरें गाराडे बीन घालया गणपती सो 15 तारखेक चवथ 5 दिसां गणपती 20 तारखे मेरेन जर तो करना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येतले आतांच सांगता मागीर तो डिवायस येवपाचें पडटा काय नंतर हो साहेब आमचे 20 सप्टेंबर मेरेन काम करना जाल्यार आमी हांगा परत येतले 21 तारखेक येतले आणि कितें हेच मरे आनी तो 12 वर्साचो पी प्रसाद परत सांगता This contract readers who are working with us, we sincerely appreciate the hard work that they have put for the department for all these years. राम राम रे The government is in the process of regularizing whatever information is required from the electricity department side is already provided to them. Was a memorandum to me amka dila. This also with a covering letter and all the details we are going to re-forward to the through our honorable minister to the government. So this also will be done. So you have to give us some time, you have to give government some time, and at the earliest, if the government wishes, it will be done.
That's all I can say. ओके सर एकूच म्हाका सांगा पळय As far as PF areas is concerned, there's some questions I am not able to answer right now. We will send you Okay? No one has got absolute authority to answer all the questions that you're asking. But make sure they should not So it is put in this, the PF, the word EPF has come here, so it is not mentioned in the way you are asking it. So we are going to put that as well. सर तुम्ही म्हटला पळय रेग्युलरायझेशन प्रोसेस स्टार्ट केला पळय तो केन्ना केला तुम्ही Kenna Kela, right? Because see, try to understand. Try to understand. We have people for all the responsibility. It is not that ki how sagle department ke ना तुम्ही धाडला म्हटला न्ही तुम्ही सांगला This has gone somewhere around March or April of this month. फ्रॉम डिपार्टमेंट From the department. आणि सर, तेंचो प्रश्न आसलो 25th रिन्युअल आसा पळय तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट काबार Renewal जातलो न्ही आणि ताजे पयलीं रेग्युलेशन जावंक शकता. तुम्ही ऐका कितें सांगता ते. आणि any other questions please? Yeah. सर 2025 त्यांनी लेटर दिलेले ते रेग्युलरायझेशन आन्सर केले ते तांकां रिप्लाय कित्याक करूं ना तुम्ही वाय दे टू कम ऑन द स्ट्रीट अँड अनरेस्ट तांकां No, because we have acted, no boss. बट यू हॅव टू रिप्लाय टू द लेटर नो आय जस्ट सेड यू बी I don't रिप्लाय know whether it has been replied or not. I will check it out. Again, I said, I don't know. But the action has been initiated. So see, instead of digging into what has happened in the past, now we are on a positive note that government is processing all these applications. So let's go ahead with it. आर यू सो त्यांचे जातले न्हू सर That is what the government is doing. सर तुमचे इन्फॉर्मेशन केन्ना गेलेले डिपार्टमेंट चांगला मरे आता एप्रिलात गेला. आणि एक व्हेरी हय रे. इम्पॉर्टंट आय वॉन्ट टू हे मातशे तुम्ही सगळे ऐका सांग. आता हे सगळे हांगा आयल्या मिडियान तांचे फोटो व्हिडिओ आयले आसतले हेंका समज कोणाकूय जर तुम्ही शो कॉज बिकॉज इश्यू करत जाल्यार आमी उगी रावपा ना पयलीं सांगता कित्याक हांगा थोड्यांनी गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट आपले एंगरूय दाखयला आसतलो फाल्यां तुम्ही तांकां टार्गेट करशा ते तुझे भुरगे ते यू मेक शुअर दॅट नो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स वील हॅपन अँड दे वील बी टार्गेटेड जाल्यार फाल्यां तुम्ही तांकां शोकच काडशा तुम्ही पणजे कित्याक पावले सीई कडेन कित्याक घेराव घातलो हे मातशें तूं टेक आता तो ऐक ना पळय These people are our employees. So you don't have to tell. आम्ही 12 वर्सां केन्ना अशें फेस अरे त्यात सांगला आणि आम्ही हांगा सांभाळटा मुखारू सांभाळटा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू तो ब्रीफ करता तुम्ही झाले मरे फास्ट सांग शॉर्ट कर अमित भाई तू शॉर्ट कर अरे असू रे अरे दुखले नका रे इन शॉर्ट करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 2014 233 मीटर रिडराचो पोस्ट आउट केल्लो एडवर्टिजमेंट तातूंत 233 गोंयकारांक तांणी एम्प्लॉय केल्ले ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आता 12 वर्सां जाली अजूनही तांकां रेग्युलरायज हे सरकार करना 12 वर्सां ते आपले प्रश्न हांगा मांडत आसा एवरी टाइम ते आपले कन्सर्न HOD कडेन ते उलयताले आफ्टर दॅट 2025 फेब्रुवारीक तांणी रिटर्न मेमोरंडम दिल्लो की आमचे एक म्हणल्यार तांचो रेग्युलरायझेशन इज द मेजर तांचो इश्यू दुसरो इश्यू की तांचे PF डिडक्टूच जायना तांचे PFूच भरना गव्हर्नमेंट आता दिस इज अ व्हेरी कन्सर्निंग थिंग जे गोंयकार सगळे आयकता जे एंटरप्रिनर्स आसा जे बिझनेस करता तांकां हांव सांगता ते पडटले
प्रायव्हेट सेक्टरान जो काम करता ताका पीएफ वालो पयलीं ताच्या दारान येवन सांगता पीएफ रजिस्ट्रेशन कर नान तुका फुडली परमिशनां मेळना. सो जेन्ना एक प्रायव्हेट मनशाक पीएफ जेन्ना कंपल्सरी आसा तेन्ना सरकार कित्याक बनना? दिस इज अ मेजर इश्यू. जर तर गव्हर्नमेंटूच जर पीएफ बनना कामगारांचे जाल्यार बाकीच्या जनतेन कित्याक बरोवप? हांव अपील करता सगळ्यां कडेन की तुमी बंद नाका. आणि एक्झाम्पल उदाहरण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे दिया. गेल्ली 12 वर्सां तांचे पीएफ भरूंक ना. दुसरे ताच्या उपरांत 2015-30 तांणी एडवर्टिजमेंट केले तांकां रेग्युलर केले. हे 233 फाटले. 2016 56 भुरग्यांक 56 तांणी परत काडले. 56 रेग्युलरायज करून उडयले. परत 2016 20 जाणांक रेग्युलरायज केले. 2021 79 आणि एक एडवर्टिजमेंट काढले. 79 रेग्युलरायज केले. 2025 31 केले. सो टोटल जर केले आम्ही आफ्टर हे कॉन्ट्रॅक्ट जाल्यार 216 भुरग्यांक ह्या सरकारान रेग्युलरायज केल्ले आसा अपार्ट फ्रॉम दीस 233. सो हांचेर अन्याय कित्याक? जर तर तुमकां घेवपा आशिल्ले दुसरे पयलीं हांकां रेग्युलर करून मागीर दुसऱ्याक घेवपा जाताले. सो हांकां थंयच दवरले. आता मेन मुद्दो असो की एक जजमेंट आसा जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया 2024 डिसेंबर 2024 विच क्लियरली स्टेट्स की 10 वर्साच्या वयर जे पब्लिक सेक्टरान जे एम्प्लॉईज काम करता तांकां रेग्युलरायज करचे. तांकां पे स्केल ऑल्सो रेग्युलर पे स्केल मेळची. तांकां मेडिक्लेम फॅसिलिटी बाकीच्यो फॅसिलिटी मेळच्यो. सो जेन्ना एक सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आसा तेन्ना आय फेल टू अंडरस्टँड ह्याच डिपार्टमेंटातलो एका वयल्या पदाधिकारी हांकां मिसगायड करता. तांकां सांगता की तुमी हायकोर्टान वचा. हायकोर्टान वचपाक तांकां एक लॉयर दिता आणि केस ती थंयच ती केस कुसता. ताका कोणूच थंय पळयना. आता जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जेन्ना आसा तेन्ना आय फेल टू अंडरस्टँड की ह्या डिपार्टमेंटातलो एक उच्च स्तराचो ऑफिसर तांकां कित्याक हायकोर्टान वच म्हूण सांगता. हो जजमेंट कार्ड प्रमोद सावंताक दी. ताका सांग कॅबिनेटान घाल आनी बेसीस दीस तांकां रेग्युलरायज कर. कोण तुका विचारचो ना. सो हाच्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की हे सरकार फक्त गोंयकारांक फटोवपाक उठला. इलेक्शनां आयली की ते फक्त जॉबाची आमिशां दाखयता आणि अशें मागीर लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसार घालप आणि तांकां 12 वर्सां रडोवप. सो म्हाका दिसता ही वास्तुस्थिती ह्या सरकाराची. आता ऑफिसरान तांकां सांगला की तुमचो मेमोरंडम आज मेळ्ळा. एक्चुअली मेमोरंडम आज दिवं ना. फेब्रुवारी 2025 तांणी दिल्लो. आमचे इंटक फेडरेशनाचे गोंयचे अध्यक्ष एडव्होकेट अजय प्रभू गांवकर जेन्ना पयर आमचो इव्हेंट जालो तेन्ना हे सगळे आमचे भाव गोंयचे आयिल्ले. तांणी आपलो प्रश्न आमचे कडेन मांडलो आणि ताका आमी सांगले की आमी वचून इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक गिराव घालून कितें आहा तें विचारया. आज 2 गोष्टी उघड जाल्यो. एक म्हणल्यार तांचे शूज जे आता ऑफिसरान सांगले की ते फिल्डाचेर नासता म्हणून आणि हांगा म्हज्या भावान सांगले की ते फिल्डाचेरूच काम करता. जे खांब्या वयले मिटर आसा रिडींग ते काडटा. सोलाराचे रिडींग ते काडटा. म्हणल्यार हे फील्ड काम न्ही. त्या घराघरांनी वचप सगळे वाठारांनी भोंवप हे फील्ड काम न्ही. सो तांकां वी डिमांड दॅट सेफ्टी शूज हॅज टू बी प्रोवायडेड. कित्याक कितलेशेच जाणांक स्नेक बाईट जाल्या डॉग बाईट जाल्या. सो जेन्ना तूं सँडल दिता तेन्ना ऑलरेडी मारतलो न्ही तो करंटूय लागता खंय. सो आय थिंक दीस ऑल्सो हॅज बीन पुट इन द मेमोरंडम. आमी डिमांड करता की तांकां सेफ्टी गॅजेट जे आहा ते तांकां दिवचे बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द फील्ड. आणि तिसरे तांकां आमी डेडलायन दिल्या. कित्याक तो सांगता की आमी सरकाराक घातला. सरकारान हे डिसिजन घेवचे पडटले. 1.5 वर्स पयलीं आमी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ले. 1.5 वर्स जावन वचून सुद्धा तो सांगता की सरकाराक धाडला. एज पर तांच्या वर्करांच्या डिमांडा प्रमाणे 20 सप्टेंबर हो आमी तांकां टायम दिला. कित्याक 28 ऑक्टोबर 2026 तांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता. सो ताज्या पयलीं तांकां रेग्युलरायजेशन जावपाक जाय. तांचो रेग्युलर पे स्केल मेळपाक जाय. तांचे पीएफ अरियर्स ऑफ 12 वर्साचेय पे जावपाक जाय. ना जाल्यार आमी पीएफ डिपार्टमेंटाकूय घेराव घालतले की ह्या देशान कायदो समान आसपाक जाय. फक्त प्रायव्हेट सेक्टरांक पीएफ न्ही गव्हर्नमेंट सेक्टराक सुद्धा पीएफ लागपाक जाय. सो तो तांचो तिसरो डिमांड. चवथो जर तर 20 सप्टेंबराक जर तर हे सरकार जर तर तांचे आयकना 20 सप्टेंबराक म्हाका दिसता 5 दीस जाता चवथीचे
गणपती सगळे पावयतले 21 तारखेक ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता आमी तांकां उदकान पावोवचो पडटलो ताजो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो मोरया 21 तारखेक आमी हांगा करतले जर तर तांचो प्रश्न मिटना जाल्यार सुरुवात जातली. ओके थँक्यू थँक्यू. आता तुम्ही इक्वल वर्क इक्वल पे जो म्हणटा पळय प्रिन्सिपल तुम्ही पळयला आसतलें की गव्हर्नमेंटूच फेल जाला हो प्रिन्सिपल इम्प्लिमेंट करपाक. हे बाबडे भुरगे 12 वर्सां जालीं आयज नाल्यार फाल्यां खंय ना खंय रेग्युलरायझेशन जातले हे आशेन ह्या डिपार्टमेंटान जातलें. कितलेशेच मेमोरेंडम दिले जशें अमित बाबान सांगला तशें पण आयज पर्यंत सोल्युशन ना. आता इज नाव ऑर नेवर. तो एक निर्धार केला 20 तारखेपर्यंत जर यांचं सोल्युशन येना तर 21 तारखेक आम्ही हांगा आसतले आणि 12 वर्सांचो त्यांचो प्रॉव्हिडंट फंड हो तांकां अरियर्स दिवचो पडटलो. सरकारान कितलेय जरी प्रयत्न केले त्यांचा प्रॉव्हिडंट फंडाचेर त्यांचो हक्क तो तांकां मेळपाक जाय. आणि एक तुमच्या माध्यमांच्यान बाकीच्या डिपार्टमेंटांक सांगूंक सोदता हांव जशें आतां चीफ इंजिनियरान सांगलें की ह्या डिपार्टमेंटान ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट केला ह्या जजमेंट बेसिसाचेर. खुबश्या डिपार्टमेंटांनी अजुनूय अशेच कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगे दवरले आनी तांकां पिळले वयता. आयज आमी हांगा येयल्या तुम्ही जर डिपार्टमेंटल हेड जर तुमचे डिपार्टमेंट प्रपोजल मूव करना जाल्यार नेक्स्ट मोर्चा तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर आसतलो. पूण बिलीव करात गोंयचो खंयचोय भुरगो जो ज्या डिपार्टमेंटान जर ताका असो एक्सप्लॉयट केलो वयता जाल्यार इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आनी आमी सगळे जाण त्या डिपार्टमेंटान वचून तांकां त्यांचो हक्क दिवपाक आता प्रयत्न करतले. सो तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता सगळे डिपार्टमेंटल हेड आमी थंय येवपाची वाट पळोवं नाका प्रोसेस इनिशिएट करा. हांव नांवां घेना डिपार्टमेंटाची आमच्या कडेन ऑलरेडी बाकीच्या भुरग्यांनी कॉल दिला. सो ही तुमकां शिटकावणी की प्रत्येक डिपार्टमेंटान तुमचो प्रोसेस स्टार्ट करा. एड करपाक एक स्टार LAQ बजेट सेशनाचो रिप्लाय आसा आणि ह्या सरकारान सगळ्या डिपार्टमेंटान कितले कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते भुरगे दिल्ल्या. गोंयान जवळ जवळ 5,500 गोंयकार कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर आसा. एक जर मिटर रिडर भितर थेयल्या पळय ते भितरूच बसता जॉब फिल्डार तांकां धाडिना डिपार्टमेंटूच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव ते सगळे 5,500 गोंयकार जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसा ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेता की तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.